बंद गोंयभर जालें. जो रिपोर्ट आमचे कडेन आयला तेच्या रिपोर्टा प्रमाण 78.94%. कारण हे फायनल आणि त्या नंतर कोण लायनीक रावले आसतले किंवा पोस्टल बॅलट वगैरे जे आसा हें धरलें जाल्यार लास्ट टायम जे मतदान जालें 82%, म्हज्या अंदाजान तिथपर्यंत जावं जाय. कारण तो रिपोर्ट्स आमचे कडेन ना. पण हाका लागून हांव हें करपा फाटल्यान गेले 3 म्हयने ज्या तरेन निवडणूक आयोग आसत यांची संपूर्ण कर्मचारी वर्ग तशेंच सुरक्षा यंत्रणा सबंद गोंयभर त्या भागा भितर दवरलेली पुलीस यंत्रणा आसत, वेगवेगळ्या सरकारी खात्यांतले कर्मचारी वर्ग आसत आनी ह्या सगळ्यांत म्हत्वाचें म्हणजे गोंयचे सगळे नागरीक. कारण त्यांचे सहकार्य तितलेंच इम्पॉर्टंट आसता. आनी ताका लागून हांव खरोखर ह्या सगळ्यांचें मनापासून धन्यवाद मानता. हें करता आसतना हांव तुमकां आमचे प्रसार माध्यम जे आसा, आमचे प्रेस मिडिया मित्र जे आसात हांकां आमी विसरपाक शकना. आनी ताका लागून टायम टू टायम आमचे स्टेट मिडिया आसतली गोंयांतली आनी गोंया भायल्यान मोठ्या प्रमाणान जे नॅशनल मिडिया गोंयांत आयिल्ली ह्या सगळ्यांचे हांव भारतीय जनता पार्टी गोवा प्रदेशा वतीन आभार व्यक्त करतां. इलेक्ट्रॉनीक मिडिया आसतली, प्रिंट मिडिया आसतली, सोशल मिडिया आसतली, तांच्यांनी बऱ्या तरेची कवरेज, राजकीय पार्टींक कवरेज दिली. त्याच तरेन मॅक्झिमम लोकांनी वचून मतदान करपाक जाय म्हणून सुद्धा अवेअरनेस जे आसा टायम टू टायम इलेक्शन कमिशनान जे हे घातिल्ले आसा वेगवेगळे गायडलायन्स ते लोकां समोर दवरले, लोकांक त्या संदर्भातली बऱ्या तरेचे माहिती दिली वेगवेगळ्या माध्यमांतल्यान. आनी ताका लागून हांव सगळ्यांचे आभार व्यक्त करतां. बऱ्या तरेन एकूण तशी निवडणूक पार पडली आनी ताका लागून आमचे इलेक्शन कमिशन आसतलें किंवा पुलीस यंत्रणा हांच्यांनी फ्रेंडली हातूंतल्यान सगळ्या जाणांक तशें व्हडले प्रॉब्लम न करता वेवस्थीतपणे तांच्यांनी काम केल्लें आसा. ताका लागून हें करपा फाटल्यान वेगवेगळे गव्हर्मेंट ऑफिसर्स, सरकारी कर्मचारी तांकां डे नायट काम करचें पडलें आसतलें, पुलीस यंत्रणा आसतली, इलेक्शन कमिशन, कारण वेगवेगळी परमिशनां घेवपाक जाय, वेगवेगळे विशय आसात. आनी हें करता आसतना हांवें आयकलें की बरेच आमचे पत्रकार जे आसात तांकां सुद्दां रेग्युलर टायमाच्या भायर बरोच वेळ तांकां रावन आपापल्या ऑफिसा भितर तेंचें, कारण ती बातमी दुसऱ्या दिसा येवं जाय, एखादी बातमी रातची आयली जाल्यार ती करपाचें काम सगळ्यांनी केल्लें आसा. आनी खरोखर सगळ्या मिडियाचें हांव धन्यवाद मानतां. हें सगळें करता आसतना ह्या वेळची एक वेगळ्या पद्दतीची निवडणूक आशिल्ली, कारण कोवीड सारकी महामारी आसली आनी अशा वेळाचेर हे वेगवेगळे गायडलायन्स जे आसात ते गायडलायन्सच्या मर्याद न ओलांडटा वेवस्थीतपणे इलेक्शन घेवप ही खूब तशी सर्कस म्हणपाक हरकत ना. पण हें सगळें हें करून सुद्दां इलेक्शन कमिशनान ह्या सगळ्या गायडलायन्सीचें पालन केलें आनी तें पालन करता आसतना सगळ्या राजकीय पार्टींनी तें सुद्दां मानून घेतलें. कारण बरेचदां बारीक मिटींग करपाक जाय, हॉला भितर अमकेच रिस्ट्रिक्शन आसूं जाय, हें सगळें असलें, कारण सगळें तें सगळ्या लोकांच्या बऱ्याक लागून करताले. आनी ताका लागून सगळ्यांनी तें मान्य केलें. प्रिंट मिडियानूय आसत, इलेक्ट्रॉनीक मिडिया आसत, हांच्यांनी सुद्दां वेवस्थीतपणे ती बातमी जी आसा ते अवेअरनेस जे आसा ते लोकां पर्यंत पावपाचें काम केलें. टायम टू टायम ज्या तरेन इलेक्शन कमिशन आपली गायडलायन्स दितालो ते लोकां पर्यंत पावोवपाचें काम तेंच्यांनी केल्लें आसा. आनी ताका लागून हांव पळयतां की सगळ्या राजकीय पार्टींनी वेवस्थीतपणे हाका कॉपरेट केल्लें आसा आनी गोंयच्या लोकांनी साथ दिल्ली आसा. हें करता आसतना आमी पळयतात की वेगवेगळ्या भागा भितर कायदो आनी कानुनाची वेवस्था ही वचची न्ही. आनी ताका लागून सबंद गोंयभर वेगवेगळे सुरक्षा रक्षक जे आसात तांकां तैनात केल्ले, तेंच्यांनी आपली जबाबदारी पार पडलेली आसा. आनी ह्या सगळ्या हातूंतल्यान जर आमी पळयलें जाल्यार गोंया भितर एक बऱ्या तरेची वोटींग पर्सेंटेज जी आसा ती बरी वोटींग पर्सेंटेज जावपाक पावली. कारण बरेचदा दिसतालें की हे कोविडाचो हे सगळें आसून सुद्दां हें जातलें काय कितें अशा पद्दतीचें हें आशिल्लें. आनी लास्ट मागीर साधारण 10 तारखे नंतर पब्लीक सभा घेवपाक ओपन सुद्दां परमिशन दिल्ले नंतर सगळ्यांनी अंडर कंट्रोल, सगळ्यांनी सहकार्य बऱ्या तरेचें केल्लें आसा. आनी ताका लागून भारतीय जनता पार्टीच्या गोंय प्रदेशा वतीन हांव सगळ्या पत्रकार मित्रांचे, सगळे मिडिया आसत, स्टेट आनी नॅशनल मिडिया आसत, इलेक्शन कमिशन आसत, पुलीस आसत, सुरक्षा कर्मचारी आसत, सरकारी कर्मचारी आसत जे संबंधीत जांकां हांगा
या स्पेशली डेप्युटी कलेक्टर आसतले, कलेक्टर ऑफिस आसतले, फायर ब्रिगेड, सगळे जितले निवडणूक पार पाडपाक जितले हे भितर जेंका लागता ते सगळे, इन्क्लुडींग हेल्थ डिपार्टमेंटाचे आसतले, डॉक्टर्स आसत, कारण हे सगळ्यांचो जर सहकार्य नासलें जाल्यार आमी इतल्या सुरळीत पार पाडपाक शक्य नासलें. आनी ताका लागून आमकां एक हांव पार्टीच्या वतीन धन्यवाद दितां आनी खरोखरूच गोंयच्या जनतेक हांव धन्यवाद दिवपाक सोदतां, कारण तांच्यांनी भरभरून मतदान केल्लें आसा. कारण हे सगळें आसतना कारण आमी हांव स्वता जेन्ना सकाळीं वोटींग करपाक गेलो म्हाका सुद्दां ऑलमोस्ट एक अर्दे पावण तास रावचो पडलो, कारण कशें जातालें सोशल डिस्टन्स मेंटेन करूं जाय, ते ग्लोव्ज घालपाक जाय, मागीर हे सगळें पाळून ते वोटींग करून घेवप ही खूब तितली इजी गोश्ट नासता, पूण ही सगळी तांच्यांनी केल्ली आसा. आनी ताका लागून हांव खरोखरोच धन्यवाद दितां. आनी म्हाका एक बरें दिसता, कारण ज्या तरेची वोटींग पर्संटेज जाल्ली आसा ते जर एकंदर पळयलें आसत जाल्यार भारतीय जनता पार्टीक डेफिनेटली 2022 ही निवडणूक जाली 10 मार्चाक रिजल्ट जातलो. आतां ऑलमोस्ट सगळें कंप्लीट जाल्लें आसा आनी ताका हांव कॉन्फिडंटली सांगपाक सोदतां की भारतीय जनता पार्टी परत एकदा ह्या गोंया भितर तिसऱ्या वेळाचेर राज्य करतली. आनी तो कौल जो आसा तो 10 मार्चाक एक्चुअल ओपन जातकच ते रिजल्ट जो आसा तो तेन्ना जातलो. पूण ताचे पयलीं एक सगळ्या गोंयकारांचे, सगळ्या वोटरांचे हांव धन्यवाद मानपाक सोदतां, कारण तेंच्यांनी बऱ्या तरेचें वोटींग करून हें दाखयल्लें आसा. कारण बऱ्याच जाणांक दिसलें 70% जातलें काय कितें, 60% जातलें काय कितें, कारण एक भंय सगळ्यांक दिसतालो. पण आमी कॉन्फिडंट आसले, कारण आमी अजुनूय ताका लागून सांगतात सुरवाती पासून आमचो जो नारो आसा 22+22. आज हांव परत एकदां सांगपाक सोदतां, भारतीय जनता पार्टीन जें सांगिल्लें आसा की 22+22, आजूय आमी त्या हाचेर ठाम आसात. म्हाका पूर्ण विश्वास आसा गोंयच्या जनतेन जो कौल दिल्लो आसा पर्संटेज ऑफ वोटींग वाडोवन ताचो फायदो डेफिनेटली भारतीय जनता पार्टीक मेळटलो. आनी परत एकदां ह्या गोंयची सेवा करपाक लागून भारतीय जनता पार्टी ह्या गोंयची सेवा करतली, व्यवस्थितपणे जातलें अशें सांगता आनी तुमकां सगळ्यांक धन्यवाद दिता. सर, मागच्या वेळी 83% मतदान झालं होतं, यावेळी जवळपास 80% मतदान झालं. त्यावेळी भाजपला 13 जागा मिळाल्या होत्या. नेमकी ह्यावेळी मतदानाचा काय इफेक्ट पडू शकतो, कारण ह्यावेळी स्पर्धेमध्ये टीएमसी आणि आम आदमी पक्ष आणि रिव्होल्युशनरी गोवन्स हे स्पर्धेमध्ये होते. नेमकं मतांचं विभाजन कुठे होऊ शकतं का यामुळे? पण कसं आहे की कोणाचं विभाजन होईल ह्याच्यावर मी जात नाही, कारण आय एम व्हेरी मच मला पूर्ण खात्री आहे ज्या तरेचा रिव्ह्यू आम्ही सगळ्या मतदारसंघामधून घेतलेला आहे. कारण भारतीय जनता पार्टी ही एकमेव पार्टी आहे ही गेली वर्षभर म्हणजे आम्ही म्युन्सिपाल्टीच्या निवडणुका जिंकल्या, आम्ही जिल्हा पंचायतीच्या निवडणुका जिंकल्या, त्याच्या अगोदर आमचं बाय इलेक्शन झालं, त्याबरोबर आमचं लोकसभा निवडणुका झाल्या 2019 नंतरच्या सगळ्या निवडणुका होत्या. प्रत्येक वेळेला आम्हाला सगळेच जण अंडर एस्टिमेट करत होते. म्हणजे आम्ही सांगितलं की बाय इलेक्शन आम्ही 4 पैकी 3 100% जिंकू, आम्हाला कोणी 2 दिले कोणी 1 दिले, पण आम्ही 4 पैकी 3 जिंकलो. लोकसभा निवडणुकीला आम्ही 2 पैकी 1 आम्ही जिंकलो आणि 1 आम्ही फक्त थोड्या मताने हरलो साऊथ गोवा. आणि त्यावेळेला तुम्ही बघा की त्यावेळेला सुद्धा भारतीय जनता पार्टी विरोधी सगळे होते. म्हणजे MGPनं तर त्यावेळेला काँग्रेस बरोबर युती केली होती, आता तरी त्यांनी TMC मध्ये युती केलेली आहे. आणि त्यामुळे मला पूर्ण खात्री आहे त्यानंतर जिल्हा पंचायतीच्या निवडणुका झाल्या, ह्या लोकांनी एवढा सगळा गोंधळ घातला की जणू काय आम्हाला जिल्हा पंचायत जिंकताच येणार नाही. जिल्हा पंचायती सिम्बॉलवर निवडणुका झाल्या, त्या सिम्बॉलवर आम्ही 25 पैकी 19 जाग्यावर उत्तर गोव्यामध्ये जिंकलोय आणि दक्षिणेमध्ये आम्ही 17 लढवले आणि 17 पैकी 14 जिंकलोय आणि ते आमच्या सिम्बॉलवर जिंकलोय. आणि त्यामुळे भारतीय जनता पार्टीला पूर्ण विश्वास होता, त्यावेळेला आम्हाला पूर्ण विश्वास होता आम्ही जिंकू. पण हे म्हणत की नाही ते सगळे एक झाले, ते सगळे आमच्या विरोधी होते. त्यानंतर म्युन्सिपाल्टी इलेक्शन ठीक आहे ते सिम्बॉलवर नव्हतं, तरी पण आम्हाला पूर्ण खात्री होती 12 पैकी 10 ठिकाणी आम्ही जिंकलोय. आणि त्यामुळे मला कॉन्फिडंट आहे यावेळेला सुद्धा भारतीय जनता पार्टी 100% 22+ वर येईल. कारण गेले वर्षभर आमच्या कार्यकर्त्यांची जी मेहनत आहे त्याचं फळ आम्हाला निश्चित गोव्याची जनता दिलेलं आहे असं मी मानतो. कशें आसा की जितली चड वोटींग जाता तितले एंटी एस्टाब्लिशमेंटाचे विरोधात म्हणटा, प्रस्थापीत आसा तेजे, तर तुम्ही कशें पळयता ते? हाय कशें आसता पळय, बऱ्याच जाग्याचेर वोटींग एक्स्ट्रा जालें इट डजंट मीन की तें एंटी जालें. कारण कितें तें मतदान कशें जाता, मतदान हें कशें कोण हाडटा, पॉलिटिकल पार्टीचे लोक वयताना हाडटा. सहज खोशीत गेलो आनी वचून मतदान करून येयलो अशें खूब कमी आसता. फाल्यां जर सांगलें न्ही की मतदान आसा आनी जाय तेणी वचप आनी करप,
म्हाका दिसता 25% चड सुद्दां हांव अजुनूय सांगता इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडियान जरी व्हडल्यो जायराती घातल्यो म्हण लोक मतां मारनात वचून मतां मारपाक राजकीय पार्टी आसच्यो कार्यकर्ते आसचे पडटा आनी ज्या राजकीय पार्टीच्यो कार्यकर्ते जास्त असतात ते आपले मतदान ओडून हाडूंक शकतात. तुमकां उदाहरण जाय आसत जाल्यार हांव तुमकां साखळेचें उदाहरण दिता. साखळी म्हाका दिसता 89% सो 89% जेन्ना जाता तेन्ना त्या बुथाचेर मनीस जाय न्ही रे. तूं उगीच गेलो आनी मारले मतदान अशें खूब कमी आसता कारण ही अजून आमचे इतले लोकांक सिस्टम डेव्हलप जावना. सो भशेन गेलो आनी मतदान मारले मारतात ना म्हणिना हांव तुका पण एक्स्ट्रा वोटींग जें आसता पळय तें हाडपाक लागून मनीस जाय पडटा तुजे कडेन यंत्रणा जाय पडटा आनी म्हणून ती यंत्रणा जी आसा ती ज्या राजकीय पार्टी बरोबर जास्त कार्यकर्ते असतात त्या कार्यकर्ते ती हाडपाक शकता. साखळीचं वाढलेलं मतदान सर्वात हायएस्ट आहे कशा पद्धतीने बघताय? मी बघताना असं बघतो की भारतीय जनता पार्टीला बहुसंख्य कारण असं हायप तयार केलं होतं की साखळीमध्ये आम्हाला काही प्रॉब्लेम नाही. त्या मतदारसंघामध्ये आम्ही 6,000च्या प्लस लीडमध्ये निवडून येऊ एवढं मी सांगतो. कारण हांवें तुका सांगलें की बऱ्याच भागा भितर जी पर्संटेज जाल्ली आसा ह्या पर्संटेजीर बऱ्याच भागा भितर त्या तोडीचे कार्यकर्ते जर हे आसत आमचे उमेदवार जाल्यार ते प्रत्येक जण आपली वोटींग हाडटा आनी करता. ही जी वोटींग आसता पळय ती भारतीय जनता पार्टी कित्याक चड फायदेशीर आसता तर भारतीय जनता पार्टी कडेन सकयल पर्यंत बूथ पर्यंत कार्यकर्ते आसता. हे बाकीचे जे खबऱ्यो सांगतात पळय ते कार्यकर्त्यांच्या उमेदवाराच्या आधाराचेर मतदान म्हणटात. भारतीय जनता पार्टी सकयल पर्यंत गेली आसा आनी गेले वर्षभर म्हणजे आमी सगळे निवडणुका जातकच आमी तूं जाणा आमी प्रत्येक निवडणूक सिरियसली पळयतात. मागीर ती पंचायत ह्या निवडणुकीक म्हाका बऱ्याच जाणांनी प्रश्न केलो तुमचे इतले लिडर म्हणजे आमी 37 व्हडल्यो सभा केल्यो पब्लीक सभा आनी 325 आमी बारीक बारीक कॉर्नर मिटींग गेले बारीक तेन्ना सोयीचे पावला म्हणजे हांवें म्हाका दिसता ऑलमोस्ट कांयच म्हणल्यार 100 वयर तरी बारीक मिटींग केले आसत वेगवेगळ्या मतदारसंघा भितर. आमी तर आमचे कार्यकर्त्यां मदीं वचप आमी चवथी पयलीं सुरू केल्लें मागीर ते कोवीड चड जालें आमी मतदारसंघात पूर्णपणे सकल पर्यंत पाविल्ले आसात आनी ताका लागून त्या हाचो फायदो जो आसा तो कारण आमचो कार्यकर्तो हो सकल बुथाच्या सकल पर्यंत आसा तो सकल पर्यंत गेला आनी ताका लागून ताचो फायदो डेफिनेटली आमकां जातलो. हांव पळयतना सावथ आनी नॉर्थ हांवें आतां ठरयलां आमी डिवायड ना आमी सगळें हे गोंय आनी गोंयान मेजॉरिटी ऑफ हें म्हणजे आमचें हें आशिल्लें हांवूय म्हणटालो आमचे सगळे लिडर म्हणटाले मुख्यमंत्री म्हणटालो तो आज हांगा येवपाचो लेट जाता म्हणटकच म्हणून हांवेंच एड्रेस करता हांव आनी आमचे स्पोक्स पर्सन तेंचे आमचे सगळ्यांचें एक मत आसा 22+. अजुनूय हांव फर्म आसा आतां काय हांव बदलपाक शकना आनी कोणाक इन्फ्लुएन्सूय करपाक शकना पण अजून हांव फर्म आसा 22+, 100%. ह्या दोन्ही सिटाचें कितें उत्तर आसा पळय ज्यांच्यांनी पार्टी सोडून जे राविल्ले आसा 10 मार्चाक कोणाक कितें तें व्यवस्थीत आतां हांव उलोवन फायदो ना म्हाका तेजेर. भारतीय जनता पार्टी दोन्ही भागाचेर जिखता इतलें हांव आज सांगता परतून 100% जिखता दोन्ही वयता कन्विन्सिंग मार्जिन आनी विथ अशें बारीक न्ही 100 आनी 200 बी न्ही बऱ्या तरेच्या मार्जिनान जिखता. तुका हांवें पळय ते दिसूय सांगिल्लें एखादो पार्टीन आसता पळय त्या वेळाचेर तेणें जर कितें उलयलें जाल्यार फ्रंट पेज येता सोडटा म्हणटकच सेकंड येता आनी एकदां सोडली न्ही ती नाच जाता बातमी. तूं मुद्दम पळय पार्टी सोडून जे गेले भले त्यांची जिंकले असतील किंवा हरले असेल पुन्हा समजा माघार येण्याचा प्रयत्न केला तर पार्टी काय कारणी करणार हा निर्णय मी घेऊ शकत नाही पण अशा वेळेला ह्या लोकांनी पार्टीला ज्यांची गरज होती त्या वेळेला ह्या लोकांनी पार्टी सोडलेली आहे. पण मला एक सांगायचं आहे लिडरांनी जरी पार्टी सोडली असेल तर सामान्य कार्यकर्ता ठामपणे पार्टीच्या पाठीमागे उभा राहतोय आणि ती खरी आमची ताकद असते. असे कितीतरी लोक आहेत ज्यांनी ही पार्टी मोठी व्हावी म्हणून काम केलंय की ज्यांनी कधी निवडणुका नाही लढवल्या कसली अपेक्षा नाही केली तरी पण ते पार्टीबरोबर थांबलेत आणि त्यामुळे ते कार्यकर्ते आम्हाला धन्यवाद सर्वात इम्पॉर्टंट मी त्या लोकांना सलाम करतोय मी नमस्कार करतोय त्यांना धन्यवाद देतोय कारण त्या लोकांमुळे आम्ही ठामपणे उभे राहू शकलो. काय करायचं इकडे हा जातोय तिकडे तो जातोय पण हे कार्यकर्ते आमच्या पाठीमागे ठाम राहिले आणि म्हणून आम्ही 22+ जो नारा आहे आय एम व्हेरी फर्म अजूनही 22+ येणार म्हणजे येणार. यापूर्वीच्या सगळ्या निवडणुका युती करूनच केल्या गेल्या भाजप पक्षाने आणि आता स्वबळावर कितपत यश मिळेल? 2019 नंतर आम्ही स्वबळावरच लढवतोय. तुम्ही आठवण करा 2019 ही लोकसभा निवडणुका 2019 ही बाय इलेक्शन 4 ठिकाणी आम्ही स्वबळावर लढवलं. 2020 ही जिल्हा पंचायतीच्या निवडणुका
आम्ही स्वबळावर लढवल्या. 2021 म्युन्सिपाल्टीची निवडणुका आम्ही स्वबळावर लढवलं आणि गोव्याच्या जनतेनं आम्हाला आशीर्वाद दिला, भरभरून मतदान दिलं आणि आशीर्वाद दिला आणि त्यामुळे आम्ही ह्या सगळ्या जिंकलेलो आहे. आणि यावेळेला पण आम्हाला पूर्णपणे ज्या तऱ्हेने आजचे रिपोर्ट्स येत आहेत हे जर बघितले तर गोव्याच्या जनतेनं आम्हाला आशीर्वाद दिलेला आहे. आणि फर्स्ट टाइम आम्ही गोव्यामध्ये 40ही मतदारसंघामध्ये निवडणूक लढवलेली आहे. 40तले 40ही उमेदवार. मला माहीत आहे जे 2-3 मतदारसंघामध्ये आमची मार्जिन, आमची कॅपॅसिटी नाही तेवढी, तिकडे आमचे वोटर कमी आहेत, आम्हाला आशीर्वाद देणारे लोक कमी आहेत, पण आम्ही लढवले, ते सर्वात महत्त्वाचं. कसेही असले तरी मग ते गोव्यामध्ये आहेत. कारण मला सालसेत वेगळा, बारदेस वेगळा, पेडणे वेगळा नाही. भारतीय जनता पार्टी बघताना हे संपूर्ण गोवा असं आम्ही सांगतोय आणि जे येणारे असतील ते संपूर्ण गोव्यामधले असतील. या वेळेला सुद्धा बारदेस तालुका, तिसवाडी तालुका, बिचोली तालुका, पेडणे तालुका, सत्तरी तालुका या सगळ्या तालुक्यामध्ये भारतीय जनता पार्टीचं रिप्रेझेंटेशन असेल एवढं मी ठामपणे सांगतो. आय एम व्हेरी मच कॉन्फिडंट. येतोय दोन्ही म्हणजे आम्हाला 22 म्हणजे आम्हाला मेजॉरिटी मिळणार 100%. कोणी काही सांगू दे, 100% मिळणार. थँक्यू व्हेरी मच.